राजकीय पक्ष असो ना तर अपक्ष पक्ष असो, राष्ट्रीय पक्ष असो ना तर थळावो पक्ष असो, जर हे पक्ष बरे पयलीं वेंचणुकेची तयारी करिना तर ते ईव्हीएमाचेर आरोप करतात. वेंचणुके खातीर सदां तयार आसपाची गरज आसा. लोकांच्या संपर्कांत आसप गरजेचें. संपर्क तुटत तर लोक तुमकां घरा धाडटा. हीच गत महाराष्ट्रांत जाल्या म्हण कांय जाण ईव्हीएमांचेर आरोप करता. ईव्हीएमांत कांयच गडबड ना म्हण आमदार मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार. See, political parties or individuals, independent असो, political party असो, national असो political party or regional political party असो, हे जो तर प्रिपेर करिना इलेक्शनाक वेल इन एडवान्स जाल्यार मागीर ब्लेम द EVM. म्हणजे तूं टिकेट दितलो तुजी आनी म्हणटलो तूं जिखून यो, ते दीस गेले. एक टायम आसलो तूं जेन्ना टिकेट दितालो ते पॉलिटिकल पार्टीची नांवां घेवया नाका, ते पार्टीचेर कोणूय बसलो जिखून येयलो येताले. पूण आतां तशें ना. आतां इंडिपेंडंटूय बसता, जे कोण बरे स्मार्ट आसता तांकां जेन्ना टिकेट मेळना ते इंडिपेंडंट बसता जिखून येतात, कोण रिजनल पार्टीचेर जिखून येतात. सो यू हॅव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर एन इलेक्शन. फाल्यां जर तर इलेक्शन डिक्लेअर जालें इन द नेक्स्ट 3 months इन गोवा, जर तूं डिक्लेअर जालें आमी रेडी आसपाक जाय. निमण्या वक्तार काम करतले आनी जिखून येतले ते दीस गेले. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड. यू हॅव टू हॅव युअर बूथ्स इन प्लेस. यू हॅव टू हॅव द टच वीथ द पीपल. म्हणजे लोकांचे संपर्कान आसपाक जाय. संपर्क जर तर तुटलो जाल्यार लोक तुका घरा धाडटा. आनी सेम प्रॉब्लम जाल्ले आहा महाराष्ट्रान. आनी मागीर ब्लेम द EVM. EVMाचें कांयच ना तशें. आमी पयले व्हडले व्हडले लिडर इलेक्शन्स शेणोन घरा गेल्ले आहा. तुमी लास्ट MP इलेक्शन पळया, केदे व्हडले लिडर. आमचे BJPचे लिडर बसून स्मृती इराणी, ती इलेक्शनाक शेणली. आतां तेणी कितें EVMाक ब्लेम करप. आमचे 400 पार म्हणटाले आमी सगळे येयले, 240 येयले. सो EVM ब्लेम करूया. सो इट इज नॉट लायक दॅट. इट इज अ डायरेक्ट दिस थिंग ऑफ द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. लोकांचो मॅन्डेट सुप्रीम कोर्टान आमकां सांगलेलें आहा. आनी हे जे एक पिटिशन कोणें घातलेलें ते पासून पिटिशन भायर उडयल्लें आहा आनी सांगलेलें आहा व्हेरी क्लियरली की EVM म्हणटा पळय ते मशीन इज नॉट फॉल्टी. इट इज गिवींग द करेक्ट रिजल्ट. आनी वी हॅव सीन इन द MP इलेक्शन ऑल्सो. वी हॅव सीन इन द महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट ऑल्सो. इट इज द पॉलिटिकल पार्टी वीच वर्क्स. इट इज द बूथ कार्यकर्ताज हू वर्क अँड दे गेट द रिजल्ट. म्हणजे जितको तूं काम करतलो, लोकांचे संपर्कान वयतलो, लोकांची गाराणें आयकतलो, लोकांचे इश्यूज एंड प्रॉब्लम सॉल्व करतलो जाल्यार तुका मत आहा. ते ना जाल्यार मत ना.